एक्यूज जाऊन जाल्लो आसा तो राहुल उल्हास भगत म्हणून सांगपाक म्हणजे कशें आहे की जाय आमचे जे घरां आसता आमच्या कम्युनिटी सगळ्यांचे तेणी केसी घातलेले आसता आणि आयज एक अशें जालें की सकाळी एक आमचे एक इन्स्पेक्शन आशिल्लें अमीर गफूर नाईक जे आमचे काकाच तेंचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें थंय तें इन्स्पेक्शन तेणी कंप्लेंट ताणीच घातलेली आणि आज इन्स्पेक्शन दवरलेलें तर त्या इन्स्पेक्शनाचेर थंय तो तेजो फादर उल्हास भगत आयिल्लो थंय तेंचे बाची कितें जालें आणि त्याच्या उपरांत आमी तांणी हांगा पोलिसांनी एक कंप्लेंट केली त्या कंप्लेंटीचेर आमी हांगासर हांगा आयले पोलीस स्टेशन आयले आणि त्यांनी बाचीचो रिपोर्ट दिलो की त्यांनी आमचे फेक कंप्लेंट केली की ताका मारलो म्हणून हो आता सकाळी ही पंचां येयली सगळी आमचे घर मागता जाल्यार आमी ओगी आसा हांव ताका एकूच विचारला हांव वचून तो लांब आसलो उल्हास भगत हांव ताका वचून विचारला की अरे बाबा आमी तुका घराक 300 मीटर जागा दिली 3 मजली तूं घर बांदलो आमी तुका कांयच त्रास करूंक ना आतां तूं आमी तुका त्रास करूंक ना जाल्यार तूं आतां आमच्या घराचेर कितें केलो असं म्हटलां जाल्यार तो म्हणूंक लागलो ना सगळ्यांक घातला तसो तुमकां बी घातला मी म्हटलं का आमी तुका त्रास आमी तुजी गजाली केवंक नासलो तूं आतां आमचे गजाली केलो आमी तुका आतां ओगी रावचो ना आमी सांगा हे सगळे आनी ते भुरगे येवन म्हाका हांव गॅलरी आसलो आमच्या घरात तेंच्यांनी म्हाका काडून घरांतसून मारला खोट्यांनी मारला मुठी मारला दाण्यांनी मारला आणि म्हाका फूल हांगासर इंजरी करून दवरला तेंच्यांनी ताका लागून सर डिमांड कितें आसा तुजी हांव सर सीएम सरा कडेन इतलेंच मागता की सरान आमकां न्याय दिवपाचो आनी आमचे आमदार आसा पेडण्याचे प्रवीण आर्लेकर हांव तेंचे कडेन बी मागता की सरान आमचेर मातशें लक्ष घालपाचें तशेंच आमचे पेडण्याचे PI जे आसा साहेब जे आसा पेडण्या पुलीस स्टेशन तांकां हांव हे करता रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाचो आनी आमचेर लक्ष घालपाचें कित्याक आयज तेणी आमकां मारला तो फाल्यां आमच्या फॅमिलीक कितें आनी तो कितें सांगून गेला की हांव सगळ्यांक मारतलो आनी कोणाकूच सोडचो ना तुमकां सगळ्यांक दाखयतलो म्हणून अशी धमकी दिल्ली आहा तेणी इशू म्हणजे ड्रायव्हर घरा कडल्यान पेडण्या वयतलो गाडी घेवन आनी ड्रायव्हराक तेंच्यांनी आडयलो आनी हांवें ते हांगार येयलो म्हणून ते पात्रांक फोन करा पळय ते ड्रायव्हरान म्हाका फोन केलो आनी नेटवर्क गेलो हांव गाडी स्टार्ट मारली आनी गेलो आनी ड्रायव्हरान तशें केलें तर ड्रायव्हर म्हणलें सॉरी म्हण ड्रायव्हरान सॉरी म्हणलें ताका सॉरी म्हणून देवा कडेन जावन आनी सॉरी म्हण ते देवा कडेन जावन अशें पांय पडले अशें भायरसून लागसून आनी म्हणून आमचे पांयां पड पांयां बिया पडचें ना म्हणलें तुका देव का विचारलें ताका देव पडले सगळे एकदांच हांगा येयले मारूंक डबादब येयले मारूंक आमचे पांय पड म्हणून तो व्हिडिओ आले जातात ते तुझे म्हाजे ओके